क्रिस्त थंय मोगाळ भावा भयणीनो, आज आमी नियाळचो संदेश जावन आसा आळशीपण आनी आत्मीक प्रगती. आळशीपण म्हळ्यार कितें? आळशी म्हळ्यार कितें? आळशीपणांत थावन कितें जावंक आमी पावताव? आळशीपणांत थावन आमी आत्मीक प्रगती जोडूंक आमी शकताव गे. दैहिक प्रगती आमी जोडूंक शकताव गे, वा इमोशनल प्रोग्रेस जावंक आमी शकताव गे. हाचे विशयांत आमी थोडो नियाळ करया. गेल्या त्या म्हयन्यांत एका पत्रांत आळशीपणाच्या विशयांत जायतें बरयल्लें. आळशीपणांत थावन जावची ती दुश्परिणामां कितें, आनी आळशीपणांत थावन मानसीक रितीन मनीस कसो पाड जाता म्हणून त्या पत्रांत जायतें आसलें. पूण मोगाचें पयले सुवातेर आमी नियाळ करया. आळशीपण म्हळ्यार कितें? आळशीपण म्हळ्यार इंग्लिशांत लेझिनेस म्हणून म्हणटा. जडत्व कन्नडांत आमी खंयचेय काम करूंक मुखार सरिना, काम करूंक आमी फाटीं सरता. खंयचेय आमच्या जिवितांत प्रगती जायना. आत्मीक रितीन जावं दी, दैहिक रितीन जावं दी, सामाजीक रितीन जावं दी, खंडीत जावन आमी प्रगती आमी जोडिनाव. आमी दैहिक रितीन प्रगती जोडिचे तर आमी काम करूंक जाय. आत्मीक रितीन प्रगती जोडिचे तर आमी सदांच मागणी करूंक जाय. बायबल आमी वाचूंक जाय आनी बऱ्यो करण्यो आमी करूंक जाय. सामाजीक रितीन प्रगती जायचे तर सभांचेंत कितेंय म्हणी बरें काम आमी करूंक जाय. म्हणून ग्रंथ सांगता, आळशीपण तुका देवा थावन पयस करता आनी आत्मीक प्रगती तुका बरेपण करता आनी देवाक रूप पळोवंक शकता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आजकाल आधुनीक सवलत वरवीं जिविताचें आलन चालन तुलन भोव वेगन आसा म्हणून सांगीत. कित्याक म्हळ्यार मोगाचें आज संसार इतलो अभिवृद्धी जाला गे, प्रगतीक पावला गे. आज आळसायेन कामां करूंक मनीस फाटीं सरला. आज तंत्रज्ञान इतलें वाडलां गे, मनशाची सर कामां आज तंत्रज्ञाना वरवीं जाता. त्या देखून मनीस आळशी जाला. निदर्शन पळोवचें तर पयलें आदल्या काळार आवय बापय वा आप आनी माय वस्तूर पात्रार उबळटाली. मॅन्युअल लेबर म्हणटात. पूण आतां वॉशिंग मशीन आयिल्ले वरवीं मनीस आपले घाल्लेच वस्तूर ते वॉशिंग मशिनान घालता आनी वॉशिंग मशीन आसले वरवीं मनीस आळसायेक वळख जाला. पयले मनीस आदल्या काळाची मनशां कितें करतालीं? रान्नीर उजो करून रांदतालीं. पूण आतां नवे नवे तंत्रज्ञान आयिल्ल्यांत गॅस आयला आनी तशेंच करंटाची इन्नितर सबार सोमत्यो आयल्यात आनी अशें रांदचें भारी वेगान जावन आसा.
पूण आतांचो मनीस जायतो आलसायेक वळख जाला म्हणून सांगीत सायंटिफीक डिस्कवरी वरवीं वैज्ञानीक हाचे वरवीं प्रगती जाल्यार मनीस आळशीपणाक वळख जाला. आज मनशेचो त्याग, परिश्रम, सॅक्रिफायस तांच्या कामांत पळोवंक मेळना. परिश्रमी पळोवंक मेळना. मनीसचो वावर आज उणें जाला. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स येवन मनशांक आज काम ना जाला. आनी इतर जायत्यो संगती येवन मनीस आज आळशीपणाक वळख जाला. मोगचन आमी आत्मीक रितींनी प्रगती जोडिचे तर आत्मीक वावर गरजेचो जावन आसा. आत्मीक वावर अति गरजेचो जावन आसा. पयल्या सुवातेर आमी कितें करूंक जाय? आमच्या घराणींच आमचो भावार्थ आमी बांदून हाडूंक जाय. आमचो भावार्थ आमी दृढ करूंक जाय. भावार्थ जावन आसा आमच्या आध्यात्मिक जिविताचें एक अडिपाय जावन आसा. आमी आध्यात्मिक रितींनी प्रगती आमी जोडटा. आध्यात्मिक रितींनी आमी वयर येता. त्या देखून आध्यात्मिक वावर गरजेचो जावन आसा. स्पिरिच्युअल वर्क is very important. We have to give a prominent place for our spiritual work. Spiritual वावर गरजेचो जावन आसा. जर तर कोणी मनीस आत्मीक रितींनी फाटीं सरला तर ताचे तें एका रितीचें आळशीपण आसा म्हणून सांगीत. तें आळशीपण आमी पयस करूंक ताका आमी कितें करूंक जाय? आध्यात्मिक सल्ला दिवंक जाय. भोव गरजेचें मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी आध्यात्मिक रितीन वाडोवचे तर आमी कितें करूंक जाय? पयल्या सुवातेर देवाक आमी अर्गां पाठोवंक जाय. आमचो देव कोरो देव जावन आसा. ताचो मोग कोरो जावन आसा. ताच्या मोगाक घड ना. ताच्या मोगान हो संसार ताणें रोसलो. फुलां फळांनी ताणें नेटयलो. आनी देवान ताणें आमकां मस्तू ताणें आमकां दिलां. मस्तू ताणें आमकां दिलां. अपार रितीन म्हणलें बरें, दामोड म्हणलें बरें ताणें आमकां दिलां. मोगचनो देवान आमकां दोळे दिल्यात हो संसार पळोवंक. देवान आमकां तोंड दिलां ताचें उतर प्रकट करूंक. दोन कान आमकां ताणें दिल्यात देवाचें उतर आयकोंक. हात आमकां दिल्यात ताचो वावर करूंक. दोन पांय आमकां ताणें दिल्यात ताचें तें ताच्या वाटेन चलोवंक. काळीज ताणें आमकां दिलां ताच्या मोगाचो अणभव करूंक. आनी जायत्यो संगत्यो आमकां ताणें दिल्यात. बरें रूप ताणें आमकां दिलां मोगचनो. त्या देखून देवाक आमी अर्गां पाठोवंक जाय. जर तर कोणी मनीस आज देवाक पुरपुरता तर म्हाका कांय दिवना म्हणून पुरपुरता तर खंडी जावन तो आध्यात्मिक रितींनी फाटीं सरला म्हणून सांगीत. आध्यात्मिक जीव ताचें तें ना. आध्यात्मिक वावर गरजेचो. मनीस आळशी जाला म्हणून सांगीत. मोगचनो आमी सांगूंक जाय आमकां कांय दिवंक ना म्हणून. आमी सांगूंक नजो मोगचनो आमकां कांय दिवंक ना म्हणून. आमकां सगळें ताणें आमकां दिलां. सगळें आमकां दिलां. त्या देखून देवा सदांच देवाचो आमी उगडास करूंक जाय. देवाचो उगडास आमी खाटल्यार खंडी जावन आमचें काम सफळ जाता. मोगचनो
थोड्यांनी सांगचें आसा म्हाका कांय दिवंक ना. सगळें ताणें आमकां दिलां. बरें जेवण ताणें आमकां दिलां. घर ताणें दरदार आमकां दिलां. सगळें ताणें आमकां दिलां. त्या देखून आमी देवाक आमी अर्गां पाठोवंक जाय. दुसरें जावन आमी कितें करूंक जाय? सदांच ताचें उतर आयकूंक जाय. देवाचें उतर क्रियात्मक जावन आसा. देवाचें उतर खरें जावन आसा. दोन तरेचे तलवारी बरी तें कातरूंक तें शकता. आमच्या जिवितांत परिणाम हाडटा. आमच्या जिवितांत बरेपण हाडटा. आमचें आळशीपण पयस करता आनी आमकां ताच्या बळान तो आमकां भरता. पवित्रात्म्याच्या देण्यांनी तो आमकां भरता. आमचें जिवीत उजवाडायता. आमच्या जिविताक सुटका दिता आनी देवाक देवाची उपस्थिती बगूंक आमी सकतेली हांव. तिसरें जावन आमी सुटावे कुमसार आमी जावंक जाय. कुमसार गरजेचें जावन आसा. ह्या दिसांनी कुमसाराक मोल ना. हांवें कुमसार जावचें कित्याक म्हणून थोड्यांनी सवाल करचें आसा. आमी कुमसार जावंक जाय. कुमसार गरजेचें जावन आसा. कुमसार जायनात वरवीं आज कितें हेरांच्या जिवितांत कितें परिणाम बरो परिणाम भोगलागी वा पाड परिणाम भोगलागी म्हणून तुमी जाणा आसात. आज कुमसार जायनातले वरवीं आज जायत्यांचें जिवीत पिड्ड्यार जालां. आज सगळ्यांचें जिवीत तांचें जिवीत आज पाड जावंक पावलां. त्या देखून आमी कुमसार सुटावे कुमसार जावंक जाय. आमची पातकां भोगसूंक जाय. पातकांचो परिणाम कितें म्हळ्यार आमकां आमची आत्मीक भलायकी पाड करता. पाताक आमी पयस करूंक जाय. पातकाचे भोगसणे आमी मागोवंक जाय. रिपेंट ऑर सिन्स. कुमसार असो सक्रामेंत गरजेचो जावन आसा. आनी चवथें जावन आमी मिसाच्या बलिदानांत आमी पात्र घेवंक जाय. मिसाचें बलिदान वर्तें प्रार्थना जावन आसा. एक महान प्रार्थना जावन आसा. मिसाचें बलिदान आमची आत्मीक भलायकी घट करता आनी आमचें आत्मीक पोशण करता. पोशण आमकां दिता. आत्म्याक पोशण दिता. जेजू म्हणटा हांव जावन आसा जिविताचो उंडो. हो उंडो खाता तो सोंसनाक बाळटलो. सोंसनाक बाळटलो. आत्मीक रितींनी आमकां घटाय मेळटा. आमकां सकत मेळटा. सांत फ्रांसीस असिसीन देवाक ताणें अर्गां ताणें दिलें. अर्गां ताणें पाठयलें आनी अपुरबायेचें गीत ताणें घडलें. सूर्या चंद्रा तारा नो सोम्या गीत गाया. सोम्याक गीत गाया. सूर्या चंद्रा तारा नो सोम्या गीत गाया. अंतराळाच्या सुज्ञानो सोम्याक हरसिया म्हणलें अपुरबायेचें गीत ताणें घडलें आनी देवाक ताणें अर्गां ताणें पठयलें. कश्टांच्या वेळारी ताणें देवाक ताणें अर्गां पठयलें. मरणाच्या वेळार ताणें बोबाट ताणें मरले. देवाक ताणें अर्गां ताणें पठयलें. सांत फ्रांसीस असिसी एक व्हडलो सांत जावन आसा. महान सांत जावन आसा. ताका 5 गाय मेळटा आसतना देवाची सुवार्ता ताणें प्रगट ताणें केली. देवाक ताणें वर्णिलें आनी ताणें मागलें सोम्या म्हाका तुज्या समाधानाचें खातीर कर. सोम्या तुज्या समाधानाच्या खातीर कर म्हणून अपुरबायेचें प्रार्थना ताणें घडलें. हें आमी म्हणटा मुखाचें केदाळा झगडें जातागी केदाळा बेजार आसतागी हें मागणें आमी म्हणटा. प्रसिद्ध मागणें जावन आसा. ह्या मागण्यांत जायत्यो संगती आटापून आसात मुखाचें.
आळशीपण आमी पयस करूंक जाय आनी आध्यात्मीक प्रगती आसूंक जाय. जाणवायचे ग्रंथ अशें म्हणटा, आदिमोर वाक्य 4, आळशी अत्रेकता पूण तांकां कांयच मेळना. परिश्रमी धदोशी जाता. परिश्रमी यशस्वी जाता. परिश्रमीची यशस्वी जिविताची सावी जावन आसा. जर तर काम करणं यशस्वी जातल्यार आमकां एका रितीची दादोसकाय आमकां भोगता, एका रितीचो संतोष आमकां भोगता. त्या देखून मोगाचें शिस्तीची जिवीत जियोंक आमी मुखार सरता. संतोष भरीत जिवीत जियोंक आमी मुखार सरता. एक साधन कर्ण आमी सुटसुडीत मनशां आमी जाता. पळया मोगाचें एका मुयेचें साधन. मुय कितें करता? मोगाचें मुय सुटसुडीत जावन आसा. सुटसुडीत खंयचेय काम मुय मुखार सरता. त्या देखून मोगाचें आमी पळयता मुय गिमेच्या वेळार कितें करता? मुय सक्कड आसलें भात वा कितें म्हणून सक्कड तें जमो करता आनी उपरांत पावसाच्या दिसांनी सुशेगाद जिवीत जियेता. अशेंच आमचें जिवीत जावंक जाय मोगाळपण आनी भयणीनो. उपदेशकाचो ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 18 अशें म्हणटा, परिश्रमाचे घर मजबूत पूण आळशीच्या घराचो पाटूस बागोता हे वरवीं तांच्या घरा भितर पोवता. अर्दें काम अर्दें कुरें काम खंडीत जावन तें यशस्वी जायना. पूण बरें काम केल्यार, कश्टकाण केल्यार खंडीत जावन थंयसर संपूर्णता पळोवंक मेळटा. आमकां बरें जेवण जायचें तर आमी वावर करूंक जाय. कन्नडांत एक गाद आसा, कೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು, ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು. कामांत आमी आळशीपण आमी दाखोवंक नजो. आमी पळयता 10 देड्यांची वपार जेजू क्रिस्त 10 देड्याची वपार देवाच्या राजाक सरी करता. 10 देड्यांचे अत्रेक आसलो कितें? त्या हरियताक मेळोंक. पूण तातूंत 5 बूद नातल्यो आनी 5 बूद आसल्यो. बूद नातल्यांनी 5 जाणांनी देड्यांनी आपल्या बगलेक दिवे घेतले पूण तेल तांणी घेवंक ना. पूण बुद्धवंतान आपल्या दिव्या सांगाताय कोळसुल्यांत तांणी तेल ताणें घेतलें. होरेताक येवंक गळे केल्ल्यान सगळ्यांक जिमायली आनी अशी न्हीद पडली. मध्यान राती बोबाट आयकली. आल्या ओरेत आयलो ताका मेळोंक तुमी वसा. इतलें आयकस सोर देडे उठल्यो आनी आपले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तो बूद नातले बुद्धवंतल्याक म्हणालो, तुमचे लागीं आसले तेलांतले आमकां इल्लें तेल दिया, आमचे दिवे पालवतात. पूण बुद्धवंतांनी जाप दिली, आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना. तुमी विकतले तशें वचून मोलाक घेवचें बरें. मोलाक घेवंक गेल्ल्या वेळार परत तांकां बूद आसल्यांक मेळोंक आयलो पूण बूद नासलेल्यांक मेळोंक जावना. मोगाचें असलें जिवीत मोगाचें. आमचें जिवीत त्या बूद आसल्या दडयां बरी जावंक जाय. आमचें तें आळशीपण आमी पयस करूंक जाय. आळशीपण आमी पयस करूंक जाय. जर तर आमी आळशीपण आमी पयस करता खंडी जावन
आमच्या जिवितांत आत्मीक प्रगती जाता. आळसाय वरवीं कांय बरें जायना मोगाचें न्हू. आमकां दैवीक मानसीक आमच्या जिविताचेर प्रभाव पडटा. देवसार असो सावाव रेडी जाता हांव. देवसाच्या राजाक आदार जाता. जर तर आमी आळसायेन पयस जे तर आमी कितें करूंक जाय? ह्यो 5 संगती आमी पाळूंक जाय. पयले सुवातेर देवाचेर भरवोसो आमी दवरूंक जाय. देव विने आमकां कांयच करूंक आमी शकचे नाव. जर तर देव आमचे थंय आसा तर खंडी जावन ताच्या कृपेक आमी स्पंदन जाता. दुसरें जावन उमेदीन आमी सेवा करया. पेल्यांची सेवा आमी करया. देवाचो मोग आमी करया. आनी बऱ्यो करण्यो आमी आदारया. ल्हान ल्हान मेटां जैताची मेटां सुरवात म्हण मोगाचें न्हू. आमी कितें करता? ल्हान ल्हान कामां आमी करूंक जाय. ल्हान ल्हान कामां केले वरवीं आमची आळशीपण आमी पयस करीत. संघटीक वावर मोगाचें न्हू. संघटीक वावर आमकां तृप्ती हाडटा. पवित्र सभा सामुहीक समाज बांदून आमी हाडूंक जाय. सुवार्थ प्रकट आमी करूंक जाय. आमी पळयता सुरुली क्रिस्तांव एका मनान एका काळजान म्हणले बरी देवाची सुवार्थ तांणी प्रकट तांणी केली. ती सांगत आयले आनी तांचे जिवीत सर्वांक आदर्श जालें. संघटीत वावर. आनी 25 यशस्वी प्रास प्रगती गरज. फकत यशस्वी शेवट जाताना प्रगती उणें जाता. सवाल जाता मारता तरी सांगला यशस्वी प्रास विश्वासीपण गरजेचें. आमच्या वावरांत विश्वासीपण गरजेचें जावन आसा. मोगाचें न्हू. आमचें आध्यात्मीक जिवीत फुलोवचें तर आमी आमची आळसाय आमी सोडूंक जाय.